यूथ ऑफ JSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಗ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. आज एक विशेष संचिक दौरनो तुमगेले द्रायलेच आरोग्यवे भाग्य म्हणे कन्नड अंतू एक आम्ही एक वाक्यस आरोग्य बशी वैरी भाग्य कंचे ना म्हणून सांगून आरोग्य म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट. तशें म्हणटना आमगेले आरोग्य आमी दवरून घेवका म्हूण जाल्यार आरोग्य रक्षण करका म्हूण जाल्यार विंगड विंगड विधान आसा तें तुमकां पुराय गोत्तस. आयच्या एक एपिसोडांतू हत्ता निमित्त म्हळ्यार अंगयल्ली आरोग्य म्हणून कन्नडान शब्द तो हत्ताचे विंगड विंगड पोजिशना निमित्त कशी आमी आरोग्य दवरून घेवेत. आतां तुमी रेखी म्हूण आयकून आसचा पुरो ते रेखी म्हळ्यार कसं न्हय, सन्मोहिनी म्हळ्यार आयकून आसचा पुरो तशें म्हळ्यार कसं न्हय, एक्युप्रेशर म्हळ्यार कसं न्हय, एक्युपंक्चर म्हळ्यार कसं न्हय. हे पुरे शब्द आमकां आयकला म्हण कितें जाता मजजना की म्हाका समेत हांव सांगचें हे पुराय विशयांतू आमी हाजे निमित्त आरोग्य कशी दवरून घेवेत म्हळ्यार विशयार आयज आमी कार्यक्रम करता आसाचे. आज म्हगेलो ಒಟ್ಟು ह्या कार्यक्रमाक अतिथी जावन के रामकृष्ण कामत हांणी सची हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. तशी हांणी रामकृष्ण माम सादारण एक 2001 इसवी तुलान म्हळ्यार आयच्यान एक 22 वर्स फुडें 22 इयर्स बॅक तुलान हे अंगयल्ली आरोग्य म्हळ्यार हत्तांतू आरोग्य म्हळ्यार विशयार तांणी शिकल्याची आनी मजजनाक ट्रेन जाल्यार करता आसाची. ताजे तांणी रेकी सन्मोहिनी हे पुराय तांगेला विद्यस जाल्यार हें आमी आयकलां हें पुराय कसं न्हय म्हूण तांगे लागींची निमग्या रामकृष्ण हें कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम हिता म्हळ्यार आरोग्य म्हळ्यार दवरच्यान तो मस्त विधान आसा, विंगड विंगड विधान आसा. तशें म्हणटना हें एक कॉन्सेप्ट बहुशा आयच्या कालांत गुगल इंटरनेट हें पुरो खंयकी एक कडेन आयकून आसताची. आतां म्हाका जाल्यार हांव आयकलां सोडल्यार म्हाका हाजी डिटेल कसं म्हूण गोतना. तशें म्हणटना एक इंट्रस्टींग सब्जेक्ट हें कसं न्ही अंगयल्ली आरोग्य म्हळ्यार हत्तांत आरोग्य म्हळ्यार कसं कॉन्सेप्ट. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಳರಿ ಮದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಏಕ ವಿದ್ಯೆ म्हळ्यार कसले वखद अशी खाली गुण जेवता गुण करता एक विद्या. आमगेले शरीर ಅಂತೂ 900 ಚಕ್ರ ಅಸ. 900 ಚಕ್ರಾಗ 38 ಮೈ ಸೂಚಿ ಅಸ. ते 38 ಮೈ ಸೂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತ ಅಂತಾನೆ ಪೈ ಅಂತ 900 चक्र अस. ते चक्र मला पळय अशें आसता हें पुरो चक्र सांगासोचें अशें पुरो बेंड पुरो चक्र नमगेलें हात पाय पुरो बेंडोचे हे बेरिंग्स म्हणटा पळय तशी जे बेरिंग्स चक्र म्हणके तशें जाल्यार तें करचें. हें 900 ಅಕ್ಕ ಚಕ್ರಾಕ 38 ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಸ. 38 ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತ भितर आसा. त्या वतून आमी हें करचें. आमगेलें शरीर ಅಂತೂ 72,000 ನಾಡಿ आसा. 72,000 ನಾಡಿಂದು 36,000 ನಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಾಕ 36,000 ನಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ आसा. ते 72,000 ನಾಡಿಂದು रक्त संचार जाता आसा. रक्त संचार जावच्याक एक सुत येवच्याक 17 सेकंड भितर एक सर्क्युलर जाता. एक राउंड सर्क्युलर जाता रक्त संचार. ते काही रक्त संचार जायनागी थंय आमकां दुखी दिसता, थंय प्रॉब्लेम थंय दूख येता. त्या दूख आशिल्ले कडेन प्रॉब्लेम आसा म्हटल्यार फॉर एग्जाम्पल कशें म्हळ्यार आतां आमकां आंग मात्ते दूख आसा म्हळ्यार आंग करेक्ट जावन रक्त संचार जायनी म्हटल्यार तशीची घंटी पांया घंटी दूख आसा म्हळ्यार थंय रक्त संचार जायना म्हटल्यार तें मागीर हांगा पट्ट दूख आसा म्हळ्यार पट्ट दुखले सम प्रॉब्लेम आसा म्हटल्यार तशी तें हें करचें आमी हत्तांनी आमगेले पॉयंट वतून पुरो सम करचें. खाली हत्तांतू सगळे बॉडी खंय पुरो दूख आसता ते पुरो सम करत. यस ते 38 पॉयंट तुमकां एक्सप्लेन करता हस्ताक करायचें. तशें कशें पळय हें लेफ्ट हँड हें एदुर बदी आमगे शरिराचे हें मागशी बदी आमगेले शरिराचे एदुर बदींत कशें म्हळ्यार हें हांगा पळय ब्रेन येता. हांगा आमगेले ब्रेन येता. तशीच हांगा पिट्युटरी ग्लँड एंड पिनियल ग्लँड म्हण येता. पिट्युटरी ग्लँड पिनियल ग्लँड ते आमगेले पळय ओएम पोर्शन आसा ते ब्लॅक ग्लँड्स. हांगा ब्रेन नर्व ब्रेनाचे नर्व हांगा येता. हे आमगेले गळ येता हांगा. लेफ्ट हँड मात्र की लेफ्ट हँड रायट हँड तशी आसा दोन्ही सेम. तशें करता फस्ट लेफ्ट हँड एक्सप्लेन करता करेक्ट चल दोन्ही तर हांगा थायरॉयड एंड पॅराथायरॉयड म्हणून हें इतलें पोर्शन येता. इतलें पोर्शन थायरॉयड एंड पॅराथायरॉयड म्हणून हें पॉट आमगेलें पोट्टा पोर्शन येता. हें एंडोक्रीन ग्लँड्स म्हणून एंडोक्रीन ग्लँड कसं म्हळ्यार प्रचोदनಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋ एक ग्लँड आमगेलें
ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ನ ಹಂಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇತ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತ ಹಂಗ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಎತ್ತ ಹಂಗ ಓ ಹಂಗ ಏ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಚೆ ಗ್ರಂಥಿ ಹಂಗ ಆಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎತ್ತ ತಲ್ನ ಏನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ತಲ್ನ ತದನಂತರ ಹಂಗೆ ಕಸ ಮಳೆ ಓಂಗೆ ಗುಲ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಕ ಗುಲ್ಮ ಮಳೆ ಕಸ ಮಳ್ಳ ರೀ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಾಮಗಿರಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಶರೀರ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಗುಲ್ಮ ಏಕೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ಹಂಗ ಇಟ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಪೂರ ಹಂತ ಬಿದ್ದಿರತ್ತ ತದನಂತರ ಏನ್ ಧ್ವನಿ ದೋಳ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಏನ್ ಧ್ವನಿ ಕಾನು ಏನ್ ಧ್ವನಿ ಪೋಷಣ ನಾಂಕ ಆಮೇಲೆ ಧ್ವನಿ ನಾಂಕ ತದನಂತರ ಕನ್ನಾಚ ನೀರೆತ್ತ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತ ಏನದಲ್ಲ ನಂತರ ಹಂಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಏನೇ ಹಂಗಾಚಿ ಎದ್ರ ಸೈಡ್ ಹಾಕಾಚಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಹಂಗೆತ್ತ ಪೈಲ್ಸ್ ನಂತರ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎತ್ತ ತದನಂತರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎತ್ತ ತದನಂತರ ಹಂಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಂದು ತದನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಶೀಚಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಂಗ ಎತ್ತ ಸ ಓ ಹಂಗ ತಶೀಚಿ ಮಕ್ಷಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೈದು ದೂಕೆಸ್ ಮುಂದಲ್ಲ ರೀ ಕೈದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಂದಲ್ಲ ಯಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ದೂಕಿ ಕಂಚಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಕಳ್ತ ಟ್ಯಾಂಗ್ ದೂಕಿಕ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತುನು ಸಂಕೋರ್ಚೆ ದೂಕಿ ಕಶಿ ಒತ್ತುನು ಸಂಕೋರ್ಚೆ ಕಶಿ ಸಂಕೋರ್ಚಿ ಮುಂದಲ್ಲ ಮಳೆ ರೀ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲಿಂಬೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಾಚೆ ಲಿಂಬೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂಡಲಿನಿ ಚಕ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ಲಾಕ ಒತ್ತುಚೆ ಒತ್ತು ಚಮ್ಮಿ ಅಶಿ ಒತ್ತುನು एक 3 पट्टी या साइड एक 3 पट्टी या साइड एक 3 पट्टी तलना तशी मग अंग अशी ओतीता येवची अशी एक पट्टी हॉट बाहेर तिकून हे दोन्ही पट्टी बाहेर तिकून ते 3 पट्टी त्यानं कसं म्हणजे या पूरा ग्लँड्स असतो अंगाचे ग्लँड्स पूरा ॲक्टिवेट जाता अंगाचे नर्व पूरा ॲक्टिवेट जाता नंतर त्याची मागची पोर्शन तग्गू पोर्शन ಅಂತ ವಾಪಸ್ 3 ಪಟ್ಟಿ ಒತ್ತುನೇ ವಿಚಾರ ತೆದ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಇರ್ತಾ ते ಪೂರ ॲक्टिवेट जाता वता असता ते ॲक्टिवेट ते पूरा ग्लँड ॲक्टिवेट जाताना आम्ही कंची पोर्शन ओतिताची त्या आमगेले शरीराचे पार्ट्स ॲक्टिवेट जाता वता ಹಂಗೆ ದೊಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಏನು ಧ್ವನಿ ಕನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ನ ದೂಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸೈತ್ಯನಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈದು ನಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ ದೂಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನ್ನಲೆಗೆ ನರ ಹಾಕೈದು ದೂಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಶರೀರ ಎನರ್ಜಿ ಉಣಿಸ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಪುರುಷನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ तशी हिची या पुरुषानं कशी असं या आमगेल एदरा पाट तशी हिची शरीर मागची पाट तशी हिची आम्ही ओतिता का हंग कशी 3 पट्टी फस्ट 3 पट्टी बाहेर तुकून वापस 3 पट्टी भितर तुकून तदनंतर वैगे तुकून तग्गू 3 पट्टी मागीर वापस वैर तुकून तग्गू 3 पट्टी पळशी मागीर वापस वैर तुकून हंग 3 पट्टी मागीर तुम्ही आता शिकोवका जाल्यार बहुशा एक कोर्स जावका जाताले तुम्ही अशी एक एक्झाम्पल कशें म्हणून तुम्ही सांगिल्लें समजा कसं कसं करता म्हणून बहुशा तांकां इन डिटेल जावका जाल्यार त्या बहुशा लागीं तुला एक कोर्स शेकोर न्हू एक त्यांनी तुमगेला शिकला रे तसं तुम्ही शिकयताची तशी आनी क्लासय करताची तशी कसले शिकू का म्हणजे तुम्ही येवन शिकयता अनेक कसं म्हणल्यार रे रामकृष्ण मत्ताचे एक म्हणल्यार सांगितलं अनेक कसं म्हणल्यार रे तशीची हंग ह्या पोर्शन जालें न्हू तदनंतर लेफ्ट हँड जाल्यार ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ कसं म्हणल्यार 3 पार्ट्स एक्स्ट्रा आसता हांगा हंगे एक गॉल ब्लॅडर हंगे अपेंडिक्स ग्लँड म्हणून एक आसा ओ ह्या पोर्शन अंतू आनी एक गॉल ब्लॅडर म्हणून एक आसा हंगे ह्या पोर्शन अंतू आनी एक लिवर म्हणून आसा ओ ह्या पोर्शन अंतू मागीर एक हंगे अंतू लेफ्ट हँड अंतू मुद्दिगलची तग्गू हंगे ओ हंगे हार्ट म्हणून आसा हार्ट अंतू हार्टाक पुरो दूख येयलो म्हणल्यार ह्या पोर्शन वतील म्हणल्यार दूख एक रिलीव मेळटा हार्ट प्रॉब्लम आसा हार्ट गुण जाता तसं हे अपेंडिक्स हंगे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम आसा म्हणल्यार गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम ह्या पोर्शन पोट्टा पोर्शन वतील म्हणल्यार ह्या पोट्ट दुखी वता गॅस्ट्रीक रिलीज जाता तशें अंतनी हाका 3 पॉयंट एक्स्ट्रा अंत 1 पॉयंट एक्स्ट्रा आसा हाका एक डिफरन्स इतलेची तशी हिची पांयाक तशी आसा आमगेले पांय तशी एक जाता आसा तशी आतां ह्या प्रोग्रामान तुका कशें म्हणल्यार कामत माम जस्ट एक आमकां एक आयडिया एक आमचे गेल्याक एक ह्या विशय कसो न्ही म्हूण कळका म्हूण आतां हें पुरे सदां एक इंटरनेट युट्यूबान परत सर्च केल्यार मेळटा हें पुरें मेळटा आतां एक तुमकां एक अंग येयल्लें आरोग्य म्हळ्यार हातांतू आरोग्य म्हळ्यार कसो न्ही म्हूण एक सना एक आयडिया मेळ्ळें कसो न्ही म्हळ्यार एक सगळे हातांतू
सगळे बॉडी पार्ट असता आणि काही ओतू का म्हणल्यार खंयची तांकां एक आतां एक स्पायनल कॉर्ड की कसं असतं त्या स्पॉटार तुम्ही हे केलें म्हणून जाल्यार तेही गुण जाता म्हणल्यार एक विशय हो एक कळ्ळें आनी एक कसं म्हळ्यार आतां अंगैल आरोग्यान ह्या विशय जालें समजा आतां रेखी नेक्स्ट रेखी म्हळ्यार कसं न्हय रेकी म्हळ्यार एक आमगे नेचरांत मेळचे का नेचरांत मेळते का हिलींग पवर आमगे नेचरांत आसता हिलींग पवर मेळचे हिलींग पवर ते रेकी आमी ड्रॉ कर न्हू ते आमी आमगे शरिराक दिव न्हू शरिराक आमकां प्रॉब्लम आसा सपोज हेड्डेक आसा अंगाशी दवरल्यार हेड्डेक वता मेमरी पावर इन्क्रीज करचे का अंगाशी हात दवर म्हळ्यार वता म्हळ्यार मिनिमम 3 मिनिट्स दवरका तशी कान्ना दुखेस म्हळ्यार अंगाशी दवरका तशी ताप आसा म्हळ्यार त्या अंगाशी करून अशें दवरला जाल्यार ते ताप पुरो रिलीज जाता तशी विंगड कडेन काही जॉयंट्स पेन आसा म्हळ्यार त्या जॉयंट पेनाक बसचें नाका तशीची 20 पॉयंट्स आसा रेखींत ते 20 पॉयंट्स दवरता आयल्या जाल्यार ताका ही एक्चुअली रेखी म्हळ्यार आमगे एक्चुअली इंडियान आशिल्ली ती विद्या 5 जे बुद्धिजम आसता बुद्धिजमांत आसतना बुद्धिस्ट कसं करता म्हळ्यार गांव वचून न्हू कोण पर प्रॉब्लम आसा तांकां पर वचून हील करता आशिल्लीचे तांकां गूण करता आशिल्लीचे मागीर तांकां तांकां तांगे बुद्धिजम स्प्रेड करता आशिल्लीचे तद नंतर तांगे कसो रोग रुजीन आसता पर गूण करता आशिल्लीचे तद नंतर तशी मुखार वता आशिल्लीचे ॲक्च्युली आतां अंगैल आरोग्य त्या खंयची विद्या भारताची की अंगैल विद्या ही भारताचीच इंडियाची आतां जनरल म्हळ्यार ती फॉरेनांतूय आसता हय फॉरेनांत कसं म्हळ्यार त्या टायमार बुद्धिस्ट इंडियांत बुद्धिस्ट पुरो चड नॉर्थ इंडिया आशिल्लीचे त्या टायमार बुद्धिस्टाक हिंदुइजमाक लढाई जावन ती विद्या चायना गेली चैना जपाना गेला थंय तुकून ती विद्या अमेरिका गेले अमेरिका तुका ती विद्या वेस्ट इंडियसा गेला वेस्ट इंडियस तुकून वापस इंडिया आयला 1985 त्या वापस ಭಾರತ ಆಯ್ಲೆ ती ವಿದ್ಯೆ ರೇಖಿ 1985 ಅಂತೂ 1985 ಅರ್ಥ ವಾಪಸ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವೈ 1985 ಅಂತ 38 ವರ್ಷ पुढे वय ताचे पुढे ते कंप्लीट अडसून गेला ती विद्या वय त्या टायमार कसं केलं म्हणजे अमेरिकन मास्टर्स इंडिया आयलीची इंडियान त्यांनी बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली मेड्रासा हांगा व्हडले टॉप हॉटेलांत रूम करता आशिल्लीची थंय त्यांनी शिकवून दिता आशिल्लीची तद नंतर ते मागीर कॉमन जावन मागीर इवन मंगळूरांतू मागीर उडपांतू कर्नाटकांतू मंगळूरांतू उडपांतू ಹೊನ್ನಾವರಂತೂ ಕಾರವಾರಂತೂ ಪೂರ ತಾ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ एक मास्टर येयलो अमेरिकन मास्टर येवन तो येवन पुरा जनांक पुरो शिकोवचें कळटा सादारण 1995 म्हूण येतो पॉल तेगेलें नांव पॉल अरोना म्हणून तो एक रेखी मास्टर येवन पुरा जन शिकून तद नंतर स्प्रेड जालें तें आता एक आत्ताचे एक जगत्यान म्हणजे आत्ताचे एक टायमान तो आता अंगयलो आरोग्य पुराय तुमी इतले बसतून शिकयत आसत एक 20-22 वर्सां शिकयत आसत तुमकां कशी दिसता म्हळ्यार जनाक हाजेर नंबीक कशी दिसता तुमकां म्हळ्यार जन आतां कशें म्हळ्यार आतां आयुर्वेदीक म्हळ्यार एक टायमार आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಸ್ತ ಜನಾಗ ಸ್ಲೋ ಗುಣ जावचें तशें म्हणटा हंतू इंट्रस्ट कसो जनाले इंट्रस्ट कशें आसा म्हूण म्हळ्यार आमकां कसो तो प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार आमकां खंयचेय प्रॉब्लम आसा अंगयला आरोग्यात कसो म्हळ्यार प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार सपोज आतां पोट्टदुखी आसा म्हळ्यार आंग वतील कुडल्या पोट्टदुखी वता थायरॉयड आनी पॅराथायरॉयड अंगा गळे खांकी कफ क्रमेण वय कमेंट म्हळ्यार ते खंय प्रॉब्लम आसा युजली आमी डेली करता तुमी एक पटी करतना फील जाता की तांकां एक पटी करतना फ्री जाता येस मागीर थायरॉयड आनी पॅराथायरॉयड आसा म्हळ्यार अंग वत्तू कमी हें कशें कितें म्हळ्यार हे एक्चुअली युजली एक पॉयंटाक 60 टायम वता तुका म्हूण आसा प्रॉब्लम आशिल्ले कडेन 120 टायम वता तुका तेन्ना एक पटीक रिलीफ मेळटा अशें करून वता आसता म्हणटा जाल्यार रिलीफ मेळटा तुमकां मनाक आनी ताका एक अटॅचमेंट जावका मनान विंगड कसं केलें कोणाशी ताजेर लावती तागेला जायना न्हय जायना म्हूण वर्कआउट जायना म्हूण ना जाता आमी करेक्ट कॉन्सन्ट्रेट करून एक कडेन बसून कंप्लीट केलें म्हळ्यार वगी इफेक्ट मेळटा आतां आमी टी व्ही पळयता आसतना वर्क हें करता म्हण जाल्यार ताजे टायम टी व्ही पळयता आसतना हें करता वता वर्क जाता वर्क जायना म्हण वय जाता जायना म्हणना चिकित्सलो जाल्यार कशें जालें म्हळ्यार आमी आतां सपोज आमी आतां शुगर प्रॉब्लम आसा शुगर प्रॉब्लम आसा पर्टिक्युलर ह्या मेदोउजिरक ग्रंथी वतील म्हण जाल्यार मेदोउजिरक ग्रंथी आसा ओया पोर्शनांत मेदोउजिरक ग्रंथी वतील म्हळ्यार आमी वतील जाल्यार त्या नर ते वचून ते एक्टिवेट करता मेदोउजिरक ग्रंथी मेदोउजिरक ग्रंथी एक्टिवेट केले कुडले वर्क जावचें स्टार्ट जाता खंय स्टॉप जावन आसता तें वर्क जावचें स्टार्ट जाता त्या ओगोर ताका एक
थेरपीस एक वापस एक वरानंतर वय पटी जाय ना ते वय तन करता असला जालें करता तन ते करता असला रे एक अन्यक बॅक पेन पर्टिक्युलरली मस्त जनाक अंग बॅक पेन प्रॉब्लेम असते मस्त जनाक ते स्पैनल कॉर्ड अंग तुकून अंग ते असते स्पैनल कॉर्ड हाका पॉयंट नंबर 9 म्हणटा चैन असते पैन असते आमी खंय वत्ती ताची थंय वत्तीत थंय दूख येतला ते म्हणल्यार बॅक प्रॉब्लेम म्हणल्यार ते बॅक प्रॉब्लेम कसो येता आमगेले प्रॉब्लेम ते होते आमगेले ट्रस मेन आमगे ट्रस्सा मिती होते बॅक प्रॉब्लम मतलब बसची पोजिशन मतलब वर्क त्या पोजिशन होते ते आमी ಒತ್ತುನೇ करता ते दुयेल म्हणून त्या पोर्शन आमी ಒತ್ತಿल ಕೂಡಲೇ ते स्पाइनल कॉर्डल काही नर प्रॉब्लम असो त्या प्रॉब्लम वचून त्या वर्क करते आमी हंಗೆ ಒತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ते वर्क करते वचून ते आमगेले दूख रिलीव करता ओके आता रे की जे लंग येईल आरोग्य झालं साधारण एक आयडिया म्हणलं अनेक सन्मोहिनी म्हणत एकच नाही सन्मोहिनी म्हळ्यार रे हिप्नोटिझम म्हणटा ताका ಇಂಗ್ಲೀಷಾನಿ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ म्हणटाचे ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ म्हळ्यार ಚೇತನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು म्हणून दोनच आमगेले चेतन ಮನಸ್ಸು आमगेले आसूचे लेफ्ट सायड ऑफ द ब्रेन ಅಂತ आमगेले लेफ्ट सायड ಅಂತ आसूचे शरीराचे माइंड ಅಂತ सुप्त ಮನಸ್ಸು म्हळ्यार रायट सायड ಅಂತ आसूचे चेतन ಮನಸ್ಸು ಅಂತೂ ಪೂರ आमी पळयलेले दिसते पळोवचे ड्रायव्ह करचे धक्का नक्का डिसिशन काडून घेवचे ते पुरो तंत आसता हें करता तंत ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ आसता दावकले आसता नक्कदलेले आसता ते पुरो आसता ते नेगेटिव्ह स्टेट असेल मी ते तांकां वत म्हळ्यार सीदा सुप्त मनसा वचून बसता सुप्त मनसा वचून बसी कुडले त्या नेगेटिव्ह थंय वची कुडले त्या ते वर्क हें जाता ते नेगेटिव्ह हें करता आसता नेगेटिव्ह करता प्रॉब्लेम येता आसता ते डिप्रेशन येवचे पर्टिक्युलर डिप्रेशन येवचे मागीर सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आनी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येवचे मागीर सुपिरियरिटी इम्प्लिस कॉम्प्लेक्स न्हू मागीर इन बिटवीन बम्मणाक आनी बायलेक इगो प्रॉब्लेम येवचे ते पुरो इगो प्रॉब्लेम असेल ते पुरो हांगा बसता ते रायट सायड ऑफ द ब्रेनांत बसता सुप्त मनसा वचून बसता ते सुप्त मनसू थंय ट्रिगर धांवन डिसीज स्टार्ट जाता ते थंय जाल्यार डिसीज सगळे बॉडी वयचे स्टार्ट जाता ताजे कितें ಸನ್ಮೋಹಿನಿ ಅಂತೂ ಸನ್ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯೆ वैज्ञानिक विद्ये ಅಂತೂ सन्मोहिनी कोरनु मतलब एकल्यान हिलिंग कोरनु ते आमगेले कसले बॉडी कसले डिसीज आसा ते काडचे जाता त्या आमी सेल्फ हिलिंग म्हणटा ताका सेल्फ हिलिंग कशें म्हळ्यार आमी फस्ट सन्मोहिनी म्हणजे कसं म्हणून शिकून घर कडेन बसून 10 to 15 मिनट बसून आमगेले मायंड आमी सजेशन दिवं ऑटो सजेशन म्हणटाचे आमगेले आमी सजेशन दिलें कुडले ऑटोमॅटिकली ते आमगे सबकॉन्शियस मायंड वर्क जाता ताका कसं जावका म्हणून जाल्यार फस्ट ताका सबकॉन्शियस आमी वच्ची कशी म्हणून सबकॉन्शियस वच्ची म्हणून जाल्यार आमगेले कॉन्शियस मायंड आसता हें रायट लेफ्ट सायड आसलें कॉन्शियस मायंड आमी न्हिद हाडून सबकॉन्शियस मायंड ऑटोमॅटीक हेचेर जाता ऑटोमॅटीक हेचेर जावन ताका आमी कसं कमांड दिता त्या कमांडा प्रकार ते वर्क करता वता खंयचेय वर्क एक पिडी सजेशन दिलें कुडलें अकॉर्डिंग टू एक दीस आमी बसून केलें म्हणल्यार त्या दिसाक तें सजेशन वर्कआउट करता स्लोली तशी एक 15 to 20 दीस केलें कुडलें ऑटोमॅटीक जावन आमी सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता तांतू सेल्फ डेव्हलपमेंट करचें जाता तांतू आणि तो दोन नमुन्याचे असतं नवा एक ब्लॅक मॅजिक हिप्नोटिझम ते असतं त्या नाही आहे चिकित्सेचे या हिलिंग्स पळय चिकित्सेचे ओके आता साधारण एक आयडिया मेळ्ळा कामात आता तुम्ही आता हे पळय तुमगेले इक्विपमेंट म्हळ्यार साधन हाडला एक जस्ट एक कसं म्हणून दाखयताच वा घे पळयाची हे चार्ट हां खंयचे एक्सप्लेन केलें ना ते पुरांग आसा पळयाची दोळो हार्ट ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಕೈಗೆ ಸ್ಮೂ ಪ್ರತಿಸ್ತಾವೆ ಪಳೆ ಹತ್ತಂತೂ ಓ ಪೋಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು आणि ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಸಂಗ दोळ पळय हत्तंत वळता एक्सप्लेन केलं ते आसा थायरॉयड एंड पॅराथायरॉयड पळय अंग आसा ह्या सायड आसा लिंबो ग्लँड्स म्हण पळय कुंडलिनी चक्राच्या हें म्हण पळय ह्या पोर्शन अंग आसा हे आमगे कंप्लीट एनर्जी एनर्जी सेंटर्स हे अंग आसा तशी एनर्जी आसा कशी हातांत आसा तशी हिची पांयाची तशी आसा हांगा हार्ट आसा पळयाची वंग हार्ट आसा लेफ्ट हँडान तो लेफ्ट हँड हार्ट ते एक्चुली मुद्दिगलचे तोग घेता आमगे हार्ट लायन आसा थंय येता त्या हार्ट प्रॉब्लम आसा म्हणून थंय वतील म्हणल्यार ते वता मागीर कॅन्सर आसा म्हणल्यार कशें पॉयंट आउट करता म्हणल्यार कॅन्सरान तूं हे लिंबो ग्लँड्स ह्या पॉयंट नंबर 15, 16 हे पॉयंट आनी हो हे पॉयंट आनी हे पॉयंट दुखेस म्हणल्यार ताका कॅन्सर आसा म्हणून लॅक तशी ह्या चार्टान पुरो दाखयता आसा तशी हें पुरो दाखय तशी हेची पावशन एक्सप्लेन केला तूं कन्नडानी हांगा तूं एक्सप्लेन केला हे आजी चार्ट ओके तशें अनेक हे अंगेले आरोग्य म्हणून एक बूक हे मार्केटान मेळटा पळय हें पुस्तक हय
म्हळ्यार हें कोण बरयलेलें रामनायक म्हणून हंगा आसा म्हळ्यार तुमी गुरू शिकयलें गुरू हांव सगळें म्हळ्यार असल मस्त बूक मेळटा हय मार्केटान मेळटा हांगा साहित्य केंद्र पर चमकलें थंय बरें मेळटा हांगा आसता तें book. मागीर हें तुमी तुमी असल पळय हें एक मिनट बूक काडल्या व्हडलें हें मागीर ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ हें देवेंद्र ओरन बरयलेलें बूक देवेंद्र ओरा गुरुजी आशिल्लो नंबर 1 गुरुजी इन इंडिया तेगेलें बूक तद नंतर एका जावन आमी हत्तांनी वतील म्हणलें रे 100% एफेक्ट मेळटा आमकां कोणाक हें कसो म्हणटा सांगता हत्तान वतील म्हळ्यार 100% एफेक्ट मेळटा हत्तांनी कोणाक वतू जायना कोणाक हें आसा तसो जाल्यार केलो इन्स्ट्रुमेंट आसा म्हळ्यार हाका करेला म्हणटाची हे करेलांनी अशें करता आज आमकां जालें आतां हें पुरा पार्ट आला पुरा पाठ लागता वता अशें मातशें जर आपलो अशें करून अशें करता आज आमकां जालें कितले वेळ वन टायप ऑफ हें 5 मिनट्स केलें जालें एक हें आत्ता 5 मिनट्स हें आत्ता 5 मिनट्स एक म्हळ्यार सगळे बॉडीक सगळे ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 38 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು 38 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಸ್ತು तसं ಮಿತಿ ಒತ್ತಿತಾ ಜಮ್ केल्यार ते वता असतात पण हंगात म्हळ्यार हें डेली करूं की डेली केल्यार सगळे आरोग्य डेली 5 मिनट्स म्हळ्यार आख्खो म्हळ्यार तुमकां कसले ना म्हळ्यार तुमकां रोग ना म्हणले क्या जाल्यार तुमी केल्ली म्हणल्यार आरोग्य रक्षण रक्षण करून केल्ली म्हणल्यार बेस्ट करता आसका हय तशें मागीर पॉयंट आतां खंयचे एक पार्टा मात्र आसलो तेजें तो यूज खंयचे तद असल पॉयंट्स आसा पळय हांगा आसा हांगा पॉयंटान तो पळय ओय पॉयंटान तो शुगर प्रॉब्लम आसा ओय पॉयंट वतिलांक दुख आसा ह्या पॉयंटान वतिता आजम केल्यार अशें करून वतिता आजम केल्यार जालें न्हू मागीर हें पळयाचें हें पर्टिक्युलर साहित्य न्ही जाल्लें म्हणलें रे अशें करून वतील म्हणलें रे साहित्य खांकी हें आसता म्हणून अशें करून वतील म्हणलें रे त्या चिक्याची एफेक्ट दिता साहित्य न्ही तें उणी करता तशी एफेक्ट दिता हें एक वन ऑफ द इंस्ट्रुमेंट मागीर इंस्ट्रुमेंट कितें मेळटा खंय हें पुरो इंस्ट्रुमेंट युजली हांगा कसं म्हणल्यार आतां सेंटर्स आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट कॉलेज जाल्यार कितें जी सनसेट एक हें आसता अंगडी गव्हर्मेंट कॉलेज येद्राक ते केल्या जेन्ना विकून बसताचे तांचे ह्या पोर्शन तुमी शिकयताना हें आसा कितें की तुमी मागीर शिकयताना म्हळ्यार तुमकां शिकयताना तें हें दाखयलां की तुमकां की तुमी मागीर तें घेवन तुमी एक्सपेरिमेंट केला हें पुरो दाखयलां तांणी हें केलां मागीर हांव घेतला हें परत आसल्यार हें आसा सायंटिफिकली प्रूव्ड हय प्रूव्ड मागीर आतां कळ्ळें आतां नॅक पेन आसता नॅक पेन आसता म्हणल्यार पळय एका अशें करून नॅक पळय हांव आतां गळ येता हांगा येता म्हणल्यार ताका पळय अशें करून हें केलें जालें अशें करून पळय अशें करून केलें म्हणल्यार गळाचें हें करचें हील करचें अशें भशेन हें पळय समळ्यार डिटेल जावन पळोवपाक जाल्यार तुमी येद्रा आयिल्ले वेळार तुमकां आनी शिकयताची रामकृष्ण नवा आनी कशें म्हणून मंगळुरान तूं कोंचाडीन तशें विशय मस्त आसा हें जस्ट तुमकां एक कसं म्हळ्यार एक जस्ट एक ताची कसन विशय म्हण तुमकां कळला प्रिलिमिनरी वय प्रिलिमिनरी वय त्यात कसं म्हळ्यार तुमकां आतां प्राथमीक जावन सकट कळला आनी तुमी ताजे विशय चड जावका म्हूण जाल्यार आनी तांगेल्या घरा जाल्यार शिकयताची कोणाक क्लासीस म्हूण जाल्यार कार्ड येता आनी त्या कशी क्लासीस चलता भोवशें तांणी डिटेल तुमकां फोन नंबर तांणी दिताची आनी एक फोन नंबर तुमी लायक तांगेले एक फोन नंबर एक नोट करून घेया सांगेच एक नोट घेवन हें रामकृष्ण कामत 831-00-77-204 अनेक नंबर अनेक नंबर 90-60-16-5773 ओके हें आनी मंगळुरान तूं कोंचाडीन तशें मंगळूर आसपास म्हळ्यार तुमकां मंगळूर आसपास म्हूण न्ही तुमकां साध्य आसा म्हणजे तुमी खंयच्या गांवांतल्यान जाल्यार ये येता तांकां कॉन्टॅक्ट करून हाजे विशय कसो पुरो म्हूण निम्मून कसलेय चड म्हायती जेवका म्हणजे जाल्यार हांकां कॉन्टॅक्ट करायचे आनीक मंगळूर हें विवेक ट्रेडर्स म्हूण आसा म्हळ्यार आमगेली यूथ ऑफ JSB स्टुडियो अशें मंगळूर हृदय बागान तूं कारशेटान तूं हांगा एक मुखार सून जाल्यार आनी एक सहकार तशी विवेक ट्रेडर्सा वट्ट मेळ घेवन त्या एक नंबर तुमी हांगा विवेक ट्रेडर्साची एक नोट करून घेया 8197-501-501 ह्या विवेक ट्रेडर्स म्हळ्यार एक आयुर्वेदीक अंगडी हांगाची तुका बीट ऑफ देवस्थाना लागीं साध्य आसा म्हणजे जाल्यार हांगा म्हळ्यार तुमकां मंगळूर सेंटर प्लेसान तूं येवन एक ते शिकूका कसले तुमकां एक मेळका म्हूण जाल्यार तांकां कॉन्टॅक्ट केल्यार तांकां गायड करूं पुरोची ना म्हणजे जाल्यार त्या वेळार तुमकां तुमगेले आनी हांगेले मॅचींग जायना टायम तेन्ना हांगेले तांणी नंबर दिताची आनी खंय आपयता म्हूण तुमी थंय वचूका जाता तशी हें इतले विशय आमी सांगला रामकृष्ण माम आनी भोवशा चड तांकां म्हायती जावका म्हणजे तुमी कॉन्टॅक्ट केलें म्हणजे जाल्यार मेळटलें आनी जनरल रेस्पॉन्स चड आसा
असले कार्यक्रम आणि मुखार सुंजला कोरका म्हणाल मस्त विषय जाव का म्हणजे आम्ही एक पटी अनेक पटी जाऊ का त्याला मेळणू करूया तशी ह्या इतली वेळू कार्यक्रम मुक्ताय कोरेत ಮುಂದೆ दिसता नवा वय हें इतले वेळो हें अंगयल्ली आरोग्य म्हळ्यार हत्तांत आरोग्य आनी रेखी आनी सन्मोहिनी हे पुरे विशयो आमकां ತಿಳಿಸಿಲ್ಲಕ के रामकृष्ण कामतमाम हांकां आमी यूथ ऑफ JSB परवान अनंत धन्यवाद दिताचे नमस्कार तशी हें कार्यक्रम पळयलाल तुमकां सगळ्यांक नमस्कार नंबर दिला कॉन्टॅक्ट कोरेत तुमी धन्यवाद धन्यवाद